Especially meeting apparently from Anjuna police jurisdictionचे bar and restaurant owners, hotel owners, nightclub owners, and all the restaurants कोणाचे ते या in this category पडटा तांकां आपयलेले. So बरो रिस्पॉन्स म्हळ्यार एवरीबडी हॅज कम आनी तांकां आमी ब्रीफ केला, स्पेशली ब्रीफ केल्यात की तुमच्या डावन द लायन मॅनेजर्स आहा, तुजे वेटर्स आहा आनी हाला कोण एम्प्लॉईज आहा ताका ब्रीफ कर म्हणून. ब्रीफिंग लायक हाव टू डील विथ युअर गेस्ट. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट न्हू. आयज गेस्ट आहा म्हणून तुमी सगळे आहा. सो गेस्टांक बरें ट्रीट करा. आनी तो हो कसलो इश्यू जालो, एनी इन्सिडंट जालो जाल्यार नॉट टू टेक लॉ इन युअर हँड, बिकॉज तुमी लॉ तुमच्या हँडान गेल्यार तुमच्या एगेन्स्ट वयतलो. So you can call 100 or 112 or local police station. They'll immediately come to the spot, handle the matter. थिंगा जाताले थिंगा सेटल जातले नाल्यार आमी पुलिशें व्हरतले. सो हें तांकां दिलां आनी आमी एडवायजरी दिला तांकां. जी सायबान मिटींग घेतलेली विच इज व्हेरी पॉझिटीव, बिकॉज आमकां असली मिटींग जाय. कित्याक जे आमचे गांवान कोण भायरसून येवन बिजनस बीच करता ते खंय तरी आमकां ते रुल्स फॉलो करपाक जाय. हेजे खातीर जेन्ना डिपार्टमेंट हेजेर एक एक्शन घेता आनी लोकांक खरेंच एक करून जे कितें डिटेल्स दिता पळय हे अशेंच जावपाक जाय. आय एम व्हेरी मच हॅप्पी बिकॉज दीस मिटींग हॅज बीन डन बिफोर बिगिनींग ऑफ द सीजन. एक म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर मिटींग आपयलेली. ते आमकां ब्रीफ करपाक सांगलेले. ते पुलिसांनी आमकां ब्रीफ केलें, ऑफिसरान जे आमकां ब्रीफ केला की बाबा हो जो इश्यू जाल्लो त्या इश्यूवाचे बद्दल लागून आनी सिजन स्टार्ट जाता पळय ते हेका. तर हांव तर मागतालो ऑफिसरा कडेन दीस हॅव टू बी एवरी इयर एंड एवरी 3 मंथ्सान एक जेन्ना फ्री आहा तेन्ना एक मिटींग घेवची सेईंग दॅट हें सगळ्या हॉटेलांनी पाळचें म्हणून बरे भशेन. आनी इट इज काल जें पळय सांगलां तेंच्यांनी इट इज खरेंच बरें तें. आनी कितें जालां हें थ्रू लोकल्स जायना हे इश्यू. हे चड करून हे भायलीं हॉटेलां पळय, भायले क्लब्स हे येयल्यात हांकां लागून सुबेज जाता. कित्याक हेंचीशीन जे बाउन्सर धरलेले आसतात ते बाउन्सर पळय जे आसतात तांकां मातशें कंट्रोलान दवरपाक जाय.